मोगाच्या बाबा भयणीनो, शुभ वर्तमानांत आमी एक खास घडणी आयकल्या जी आमकां माथेबाच्या लुकाच्या मार्कूच्या पुस्तकां आमकां मेळोना, पूण ह्याच पुस्तकांत आमकां मेळटा. आनी ही घटना आमकां एके भाशेन 3-4 संदेश दितात. पयलो म्हणजे जेजू आयलो संवसारांत देवाचो मोग, देवाचो काकूळ दाखोवंक, आनी हो मोग आनी ही काकूळ ताणें आपल्या उतरांनी आनी खोडण्यांनी दाखयल्या. ही हांवें पळयता आजच्या वाचपांत. ते वस्तरेन फातो केल्लें, पूण जेजू तेचेर खास्तीचें फॉर्म मारिना, पूण तिचे पातोक बोगशिता आनी म्हणटा वच आनी आनीक पातो करिनाका. मग ती वस्तरी घरा गेली शांतीन. तिच्या जिवितांत नवो उजवाड आयलो, नवें जिवीत आयलें. दुसरो म्हणजे ते दोन शास्त्री आनी फारिसे एके भाशेन ते आमकांच फॉर्मोन मारतात. ते समजून घेतात तेय पातकी म्हणून, पूण ते देवाचे बोगसणे मागिनात, पूण शांतीन आपल्या घरा येतात. म्हणटकच त्या सगळ्यांनी आपापलें काळीज, आपापली मनां बंद केल्लीं. देवाचो मोग तांचे भितर सरोन जायनासलो, कित्याक तांची काळजां बंद आसलीं. दुसरो म्हणजे संदेश म्हणजे आमी म्हणटा इंग्लिशीन, people living in glass houses should not throw stones at others. म्हणजे जो लोक हरशाच्या घरांत रावतात त्या लोकांनी दुसऱ्यांचेर फातर मारचे न्हय. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोटान दाखयतात ते 3 बोटां आमी आमकां दाखयतात. सगळे आमी पातकी. जेन्ना आमी दुसऱ्यांचे पातो कबूल करता आनी ताका सांगता तूं पातकी म्हूण, आमी दिसता आमी पातकी म्हूण. तो आज खरीच भाशेन मिसा पेटेन वांटो घेतना आमच्या पातकाचो उगडास करुया. आमकां देवान हांगा हाडलेत न्हय लोकांक खास्तीचे फॉर्मोन मारूंक, लोकांचे पातो दाखोवंक, पूण आमकां जेजून हाडले तोच मोग जो आमच्या काळजांत उमळला तो दुसऱ्यांक दाखोवंक. हे भाशेन आमच्या काळजांत आसतली शांती तशेंच दुसऱ्या काळजांत आसतली शांती. तर हो विचार मनान धरून ही देणी देवान आमकां दिवंक आयज आमी खास ह्या मिसा भेटेन देवा लागीं मागुया.